जायते फावटी आमचो क्रिस्तांव लोक अशें म्हणटा आमी कितले भक्तीपणान देवाची भक्ती करता आनी सगळें करता, आमचेर हे त्रास कित्याक? हाची जाप आयच्या वांजेलांत आसा. जेजूनूच सांगलां आमी जेजूची शिसां देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सगळें सुखाचें म्हणूंक जायना. वय थोडें सूख आसा पूण आमकां त्रास आसाच आनी आसतलेच. आदीं आसले, आतांय आसात आनी हे फुडें आसतले. आतां आमी जाणा आतां एक सरकारी काम जर मेळूंक जाय सोंपेपणी मेळना. 10 जर थंय जागे आसात वेकेन्सी आनी तुका खंयच्या तरी राजकारणी मनशाचो तेंको आसा, तुका क्रिस्तांव मनशाक एक जागो मेळत. 10 जाग्यान एक जागो, उरले सगळे दुसऱ्यांक वेतात. एके वटेन ही अनीत अशें आमी म्हणूं येता, पूण हें चलता. म्हण आमी आतां कितें करुया? रडोवन बसुया? ना, आमी देवाचेर पातयेवन जें कितें आमी करूंक आसा तें करीत रावूंक जाय. तर आमकां इनाम कोण दितलो? कित्याक जेजून सांगलां जाणी आपणा खातीर आपले आवय बापूय, घरदार, भाव भयण, घरकान, शेतां भाटां सगळीं सांडल्यान तांकां जाय तें मेळटलें आनी सर्गीचें सूख मेळटलें म्हणटा जेजू. जेजू ह्या संवसारांत चड कांय बसायना. तो बसायता आपणाच्या राजान, थंय तुका मेळटलें म्हणटा. देखून आमी जेजूची सेवा प्रामाणीकपणान करता न्ही. कित्याक जें कितें आमी बरें करता ह्या संवसारांत तें फुकट वयचें ना, ताचें इनाम आमकां मेळटलें. देखून आमी प्रामाणीकपणान जियेता, दुसऱ्यांक बक्षिता, दुसऱ्यांक बरें करता,